ये पट्टल है. अंदाजे टोटल स्टाफ कितलो आसा हांगा? स्टाफ 15 स्टाफ. ओके. ते सायडीन आनी कितें डेंजरस आसा? अरे बाबा हे सबन गेला. यो आनी पीस पडपाचो आसा. हांगा पडलेले? हां, एंट्रन्साक पडलेले. ह्यो एक पीस पडपाचो आसा. हांगा कोण असले? तू खंय बसलेली? बस बस दीप्ती का पहिले दीप्ती हांगा बसलेली ते हांगा बसली हां बस बसली कितल्यांक सुमार हो प्रकार जालो आनी कसो कितें जालो? हो 2 सुमार जालो. आमी जेवपाक बसली सगळीं जाणां. अचानक वयरसून खट करून पडले सगळे. UDC आलो, तो मातसो इंजर्ड जालो, ताका हातीक लागले. तो हॉस्पिटलान गेलो. ताका खंयच्या हॉस्पिटलान? पयल्या हॉस्पिटलान गेलो, आपुणूच गेलो. हां हां हां. पूण हातीक रगत मीठ रगत येवंक ना, सुजलो. हां हां हां. बरें, सगळोच पडला तो सगळो हांगाच्यान तितल्या पर्यंत ना म्हणल्यार 1.5-2 मिटर सुमार लांबयेक आसा. हय. सो तुमी हे डिपार्टमेंटाक कळयलेले? PWD हय. कळयलेले केन्ना? केले आमी. केन्ना सुमार? मातशी पळोवपाक मेळटली? दाखयता? मातशें दाखय. हे आमचे लेटर आसा फॉर टू पेन. केन्ना सुमार केल्ले? हे डेट कितली? 22 2022. आणि हे रिसेंट एक आसा. हे पोतून लेटर आसा. हे केन्ना? 2023 केल्लेले. रिफरिंग ऑल लेटर्स. रिफर केला. पण हे हां मळी. आणि ताच्या उपरांत हे लास्ट परतून आमी लेटर केला. हे केन्ना 2023 केल्ले. पूण ह्याचे रिप्लाय कितें तेंच्यांनी कितें म्हणून दिला? ना काय तशें कांय ना. म्हणजे रिगार्डींग शिफ्टींग ऑफ ऑफिस प्रिमायसीस. ओके. पूण हे चालू आसा. इंजिनियर बी लास्ट 15 दिसां पयलीं सुद्दां येवन गेल्लो. आनी त्या संदर्भात शिफ्ट रिपेरिंगाचें काम हाती घेतलें अशें थारलां. पूण आजून घेवंक ना. जावंक ना. लास्ट 15 दीस जातले एक मिटींग जाल्ली. डेप्युटी कलेक्टरूय हांगा येयल्लो पळोवपाक. आनी आमी इल्ले बेगीन घेतले अशें जाल्लें. आनी तशें कांय ना. तो जो इंज्युअर्ड जाल्लो ताचें नांव कितें आसा? सुजय गावडे. सुजय गावडे. UDC तो? UDC. UDC. ओके.
आता मातशें तुमी सायडीकच बसात ते नाजाल्यार ते बाकीचो पोर्शन पडात ते. आमी हांगाच बसून जेवतालीं तेन्ना. अरे वा. पिवन मोठो प्रकार घडला तसे पयशे जाल्यार सर डॅमेज जाल्ले आसा वयलो सगळो स्लॅब सगळो कोसळ्ळेले आसा एज अ डेप्युटी कलेक्टर आनी हे कार्यालय तुमचे सो ताच्या खातीर तुमी आतां पर्यंत केल्ले कामाचो पाठपुरावो म्हणून कितें केला? पाठपुरावो म्हणल्यार इवन जेन्ना म्हाका हें आयलें नोटिसीक आयलें म्हज्या सो हांवें कितें केलें तांकां सकयल तो JEPW आसा पळय ताका आपोवन हाडून तें क्लियरली दाखयलें ताका तेंय दाखयलां हातून आतां सद्या CDP येवन जाला CDPचे सोड ते सायडीक लेबर डिपार्टमेंट आसा तो आख्खो एक बीमच गेला तांचो ताका सांगलो तो बीम कोणाच्या तकलेर पडटलो आनी यू वील बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर दॅट म्हणून ताका क्लियर कट सांगला हांवें ताणें सांगलां कितें म्हाका इट इज सगळें प्रोसेस सगळो जाल्लो आसा इट इज वेटिंग फॉर द ऑर्डर म्हणून कितें तरी सांगलां ताणें म्हाका वर्क ऑर्डर काय कितें तरी कोणाक दिवपाचें कितें करपाचें सगळें प्रोसेस सगळो जाल्लो आसा अशें कितें सांगलां म्हाका ताणें तेन्ना सो हें इन्स्ट्रक्शन ताका पयलीं दिल्लें इट इज पोजिंग डेंजर म्हणून आनी ताका लागून ताणें इवन प्लेस सुद्दां ती खाली करपाक मागलेली सायडीक तो रूम आसता खाली कर आनी तो आमी प्रोसेस तो चालूय केल्लो खाली करपाचो लेटर वॉज ऑलरेडी गॉन टू दॅट लेटर इज ऑलरेडी गॉन टू द कन्सर्न डिपार्टमेंट हाजें सिव्हिल सप्लाय ताजें एक स्टोर रूम आसा थंय तो खाली करून ताका एक्चुअली हांगातले थंय शिफ्ट करपाचें आशिल्लें सो दॅट इट गेट्स एटलिस्ट देर इज सम स्टेबिलिटी एंड सम सॉर्ट ऑफ प्रिकॉशन्स वूड हॅव बीन टेकन देर पूण आतां जालें कितें अकस्मात तो स्लॅब पडलो आनी आमचो एक तो गावडे सॉरी एक UDC आमचो गावडे तो एक UDC मातसो इंजर्ड जाला आय थिंक ही हॅज गॉट अ फ्रॅक्चर मोस्ट प्रॉब्ली. सर 2022 पासून थंयसर तेंचे ते लेटर करीत आसा आनी अजून सुद्दां शिफ्टिंग जावंक ना सो मागीर तेका मागीर शिफ्टिंग जावना म्हणजे तांकां जाग्याची प्रॉब्लम आसा पूण तांकां कितें सांगलेलें पॅच वायज तुमी तें काम करात म्हणून सांगलेलें तांकां सगळें शिफ्टिंग एकदम जावचें ना बिकॉज इट इज व्हेरी ह्यूज ऑफिस इट्स नॉट अ स्मॉल ऑफिस देर इज लॉट ऑफ रेकॉर्ड्स ओवर देर इट इज नॉट पॉसिबल टू शिफ्ट इट एट वन टायम एटलीस्ट इट कॅन बी डन इन फेजीस एक सायड केली ती दवरली फुडली सायड केली बिकॉज इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ ट्रिटमेंट केमिकल ट्रिटमेंट लागता ताका प्लस ते RCC जो वयरचो हें जाला कोरोड जाल्लो आसा वयर सगळें स्टील कोरोड जाल्लें आसा ताका केमिकल ट्रिटमेंट लागता तो जावन मागीर तांकां ते स्लॅब मारचो पडटा ताका और प्लास्टर मारचो पडटा सो दॅट वॉज आस्क देम टू डू इट ऑन एज एक्सपेक्टेडली एज पॉसिबल पूण इट इज नॉट डन सो फार. पण आतापर्यंत ते ऑफिस जशें आसा तशेंच दवरतले चालू दवरतले की तरी वेकेंट करतले? न्ही आतां ताका वेकेट करपाक लावपाचें PWची स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी आतां घेता हांव आनी ते अकॉर्डिंगली आय वील वेकेट दॅट. Otherwise, there is no other alternative. We cannot see that no more injuries or more casualties are happening over there. Even आमचे लेबर डिपार्टमेंट आसा ते सायडीक ताचे लेबर डिपार्टमेंट आसा ताकाय सांगून दवरला दॅट टेक द प्रिकॉशन्स सो दॅट एटलीस्ट ब्लॉक दॅट एरिया खंय तो फूल जो कॉलम तो हें जाला पळय तो सॉरी बीम तांचो सारको फुटला सारको तो केन्नाय तो कोसून पडूंक शकता सो आय ऑलरेडी इन्स्ट्रक्टेड देम इवन दे ऑल्सो फॉलोइंग अप रेग्युलरली विथ द PWD. सर ती एंटायर बिल्डिंगच हांगा गेली 4-5 वर्सां आमी सांगत आसात की ती शिफ्टिंग करपा जाय किंवा ते रिकन्स्ट्रक्शन करपा जाय. आतां ते बिल्डिंग शिफ्टिंग रिकन्स्ट्रक्शन म्हाका दिसता ताचो प्रोसेस कितें चालू आसा कितें आतां फाटल्या फावट आमी हाजे बरोबर मिटींग घेतल्या सो मिटींगेन ताणें सांगलां ते फाटल्यान आमचो थोडो स्पेस आसा अरावंड 5,500 कितें असो दिसता तो एक्झॅक्टली लक्षांत येना म्हाका कितलो आसा तो पूण थंय तांचो एक प्लॅनिंग आशिल्लो ते करपाचो थंय आमचो आंबेडकर पुतळो आसा थंय सायडीक ते करपाचें आशिल्लें तांचें सो तें जाता जाल्यार वेल एंड गूड पूण एटलीस्ट तो पर्यंत तरी तांकां ते प्रिकॉशनरी मेजर्स कितें तरी घेवपाक करपाक जाय आशिल्ले ताणें. ओके सर थँक्यू.